जेजुक आमी सगळीं नमस्कार करुया. ताचे कृपेन बरोवन आमी सगळीं हांगसर ताका हाजीर जावंक आयल्या. तो आमकां स्विकारता जशे भशेन आमी आसां ते भशेन तो आमकां आपणायता. देवाचे सैम आमचे सगळे आसा, पूण पातकी बेस घेवन आमी सदांच आसां. जितली आमी पातकांतली भायर सरोंक सोदता तितले पातोक आमकां अदीक आनी अदीक नाडूंक येता. ही दणवण केन्ना काबार जायना, पूण ताका लागून आमी निराशी जावंक फावना. आमी फकत एकूच दीस आमचो जेजू बरोबर सारूंक जाय. जेजूनच आमकां सांगलां, आयचो दीस पुरो, फाल्यां तें फाल्यां पळोवया. पूण फाल्यां आयच्या दिवसार आदारून आसा. कालचो दीस गेलो, पूण कालचो दीस आमकां कंट्रोल करूंक फावना. रातची आमी सगळी आमची चिंतना भावना अणभव जेजू सगळें धरून आख्खी रात ताजे बरोबर आमी सारलेली आसा. आनी सकाळीं उठून ताका एकवटोन आमचो दीस सारूंक ताणें आमकां कृपेन भरल्यान. म्हणटच आतां आमी सगळें आमचें जिवीत आदलें आनी आतां आनी फुडलें ताच्या स्वाधीन करुया. ताच्या एकवटान रावंक आमी सगळेंच ताकाच समर्पुया. Sacramental Raulolia Mogacha Jesus Sacramental Raulolia Mogacha Jesus Ulpai amchi karzan tuja mogan Bogum kami tuka sasna cha sasna Ulpai amchi karzan tuja mogan Bogum kami tuka sasna cha sasna nuncha soiban ailolia devacha puta Muncha soiban ailolia devacha puta
बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या ओस्तक बुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे ओसक बुखेलोले आत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे त्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया त्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या आच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणा आमी तुका मोगाची खुणा आच्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुज्या मोगाची खुणा जेजू जी चिंतना आमच्या मनांत सगळ्योत येतात तांकां आजीर जावन ती तुका भेटूंक आमकां कृपा दी आमी तुजे कृपेन आसाव पूण हो खेरीत गूण आमकां जाय आनी ही चिंतना आमचे सगळे उप्रासतात तितली तुजे स्वाधीन करूंक प्रत्येक सुस्कारांतल्यान ही कृपा आमकां दी हे परी तुजे सरशी आमी सगळें दवरून तुजो पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाडायतलो
तुजे सोत आनी आमचे सोबीत जीं चिंतनां आसात तातूंत स्वताचें कितें आसा तें धरून बाकीचें सगळें भायर सोडूंक आनी तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक तूं आमकां मदत कर. तूं कोत्ताय पूण आमी हे परी तयार जावच्याक तुजे कडेन आमी विनंती कोत्ता. सायबा, तूं आमचें आयकून आमकां रोकडोच जें मागता आनी तुजे येवजणे प्रमाणे आसा तें आमकां रोकडेंच करून दिताय. हाका लागून आमी तुका आर्गां दिता, तुका वाखाणटा आनी खरेंच हे परी जियेले म्हणटोच तुजे मोहिमे पासत आमी जियोंक लागता. आमच्या पासत न्हय पूण तुज्या पासत. तुका उल्लो मारलो तेन्ना तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका दिरान भरलोय. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक शकता आनी तयार आसा. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या ओड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी.
stand again. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Powerful name it is, the name of Jesus. We thank you, Lord, for the gift of yet another day. We thank you for all that you have done for us. We thank you for the abundant blessings, graces that you have showered on us. We thank you, Lord, for being with us in tough times as well as good times. Today, through the readings, you give us an invitation to live lives of gratitude and generosity. Sometimes we see, Lord, that we are always in the race to acquire more and more, that we tend to forget that the graces come from you. Sometimes we want quick solutions, quick answers to our prayers. But today, Lord, you tell us to be humble, to place our trust in you, and that you will take care of everything. In the first reading, we see Esther puts on ash on her head and prays to the Lord. She puts a whole confidence in that prayer, which shows the faith and the hope that she has in you, O Lord. She knows that in moments of suffering and trouble, you are right there beside her. Similarly, we too are called to have that same hope and that same faith in the Lord. Troubles and sufferings can make life difficult and burdensome. God may seem to be far sometimes, but we need to persevere and put our faith in Him. He will never leave us alone. The gospel then tells us that whatever we ask, it will be given. We are not told of exactly what time, but the Lord gives it to us when the time is right. He gives us what is good for us. And in a way, Lord, you also invite us to do to others as we would want them to do to us. This may be difficult sometimes to practice, but Lord, we place our trust in you. Give us the grace. And we continue to pray for everything that we need. We spend these few moments asking the Lord, putting our faith and hope in the Lord. We pray for the ongoing pandemic situation. We ask the Lord to protect the victims,
the doctors and the medical staff who toil day and night, those in charge of administering the vaccine, those in charge of taking decisions regarding the pandemic. There's a lot of fear and doubt with regards to the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. We also pray, Lord, for all those who are suffering from various other ailments. We especially pray for Francisco Pereira for his good health and quick recovery. We pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask the Lord to bless them, give them good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for their exams. We ask the Lord to bless and protect their efforts. Give them the strength that all their hard work may bear fruit. We pray for those who have gone astray. We ask the Lord to give them that knowledge and enlightenment that they may see the truth. We pray for peace in the world, peace among nations, among religions, and most importantly, peace in our neighborhood, in our families, and in ourselves. And above all, Lord, we pray for each and every one of us gathered and who at this very moment are participating in this adoration. Lord, give us the strength, give us the grace that all our actions and words may reveal your goodness, your love, and your mercy to whoever we may encounter today. Give us the grace, Lord, that we may place our full trust in you, that whatever we ask, we may fully entrust everything to you. And in a way, Lord, as we spend these few moments reflecting on our lives, placing our petitions, we ask you, Lord, to be with us at every step of the way. जेजू 2 दिसा आमी जी
दुयेंत आसां आमी तुजे सुरशी येता जेजू. तुका आमी उलो मारीत आसां, पूण आमकां फुरसत दी. जंयसर आमी बरी ना आमचे कुडींत, आमच्या सांद्यांनी, थंयसर तुका ओदीक हाजीर जावच्याक. सुस्कार घेता तेन्ना त्या जाग्यांचेर तुका भरून थंयसर कितें सारकें ना तितलें सुस्कार भायर सोडटना तुज्या ताब्यांत करूंक हें बळ आमकां दी. हो धीर आनी आदार आमकां जाय, कित्याक तुजो स्पर्श थंयसर लागलो म्हणटच आमकां पेकोवणी मेळोंक लागतली. पूण त्या सांद्यांकूच न्हय, पूण जी चिंतना भावना हाका लागून आमकां हें दुयेंस जाल्लेलें आसा तें तुज्या ताब्यांत करूंक. केन्नाय तशें जावंक ना, वेगळ्या कारणांक लागून तें जाल्लेलें आसा. ही सगळी समजणी तूं आमकां दिता आसाय. सो पवित्र आत्मो हें सगळें आमकां स्पश्ट करून आमकां अदीक आनी अदीक भितरल्यान जें आमकां मेळ्ळेलें आसा तें तुजें सगळें स्विकारून तुजे बरोबर दुसऱ्यांच्या साल्वासांवा पासत वापरूंक तूं आमकां मदत कर. सगळीं जीं आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात ताका आमी हाजीर करता. काजाराचो दीस आनी म्हत्वाचे जे उत्सव तांच्या जिवितांत आसात तांकां सगळ्यांक हांगसर तुजी सुरशी आमी हाडटा. तुजें बेसांव तांचेर घाल. जीं कोण परिक्षेंत भाग घेतात वो इंटरव्यूजाक वतात, हें सगळ्यांचो उगडास आमी करून तांचे पासत आमी मागता. आनी जाणीं आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमच्या मागण्यांत आमी तांकां दोत्ता. आमची सगळीं मागणी इंतेसांव मनांत धरून जेजूक एकवटोन ताचो आशिर्वाद घेवंक आनी ताणें आमची सगळी मागणी आयकोन आमकां बरें पळय तें फाव करूंक ताच्या मागण्यांत आतां आमी बरोबर एकवटोन तें म्हणया विचारुया. आनी तीं जीं इंतेसां आसात त्या मागण्यांत तीं आमची जावन पेल्याची जावच्याक आमी मागया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवं नादल्यो रिती सोयवादो नवो दोत्ता विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावाड सोय मोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती वोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडोचो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी हे वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारकें. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारकें.